आमी गीत घेवया L8 पेज नंबर 147 वाव वाव जिव्या उदका. Živia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Wow, wow, živia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Zoso fulang, fulang zarang, utkat lenove, Jivitup sota. Toso patki mumsha, atmiat lo novo, Jivpranip sota. Wow, wow, Jivia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Wow, wow, Jivia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Živia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Wow, wow, živia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Zoši Jezu vorvi, atmiatli otka, melda so folai. Utkat atmia potvi, Bapa ce burgia, divik sundarai. Wow, wow, živia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Wow, wow, živia otka, Diev, Diev, povitra tmia. Good morning to you all Good morning, Father. and happy Easter to everyone. Happy Easter, Father. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमचो सौम्य जेजू ख्रिस्त पुनोन जिवंत जाला. Our Lord is risen. Alleluia. प्राचीत दोनवण करून 40 दिसांची वाट आमी चलून आयज आमी सगलीं जेजूच्या पुनोन जिवनपणाची दोबाजीक परब आयज आमी समोर रोमता. जेजून मोन्नाचे जोयत व्हरून आपल्या पुनोन जिवनपणान वरवीं आमकां सगल्यांक सासनीक जिविताची वाट तांणी तयार केला. जेजू मोन्नांतलो जिवन जावन आमचे सोवे आयज तो जियेता. आयज आमचो जेजू पुनोन जिवंत जाला आनी ह्याच उतराचेर आनी ह्याच भरवश्यांत आमी सगलीं भितर सरुया. आमी आमच्या दुबावाचे आनी पातकांचे फातर आमी कुशीन काडूंक आनी दुसऱ्यांक आमी आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त पुनोन जिवन जाला म्हूण आमी दुसऱ्यांक आमी परगटुया. आनी हेंच करूंक देवाची कृपा आनी बोलायच्या मिसांत आमी मागुया आनी आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन आमी सगलीं म्हणुया, हांव पातकी सोड पदवेदार देवा,
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत बाटून सदांच आंकवार मारये सगळ्यो देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो सरस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोड पदवेदा देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. Jesu Christa, Babaच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाची शेली, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकलूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे, मोहिमा देवाकून सोडली, आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी, कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती, देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, eklots tu Ishvor, eklots tu Parmeshwar, Muhima Deva hakun sorgi, ani shanti tacha ishta sansari. Amen. प्रार्थूया देवा आमच्या सोडवणारा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं मोन्नाचे जोयत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सोर्गीचो दारवाटो आमकां उगडलाय ताच्या जोयती वोन पुनर्जीवनपणाची भोक्ती आनी दोबाज्यांत आमी परब केला तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी आमच्या सौम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक Amen.
धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवन सुरू केलें. जुआवान स्नान परगोटलें तेतून तावन गालिल्याक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराचे पदवेकाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव तांचे सोवें आसलो. जुदेवांच्या देसान आनी जेरुजाल्यान ताणें केल्ल्यो त्यो सगल्यो वस्तूचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमखळ्ळेल्या तांणी ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगल्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गोवायांक आमीच ते गोवाय. तो मेलेल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बरोबर जियेल्यां आनी पियेल्यां ते जिव्यां आनी मेलेल्यांचो मुनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं ताच्या नांवान पातकांचे बोगसणे जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जातलो. सर्वेस्वराक जय जय म्हणुया. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सर्वेस्वराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोत आसतलो आनी सर्वेस्वराची कर्तुत्वां वर्णितलो. जबाब. सर्वेस्वराक जय जय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्वरानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब. सर्वेस्वराक जय जय. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, इल्लेशें आमटें सगलें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटोच पोरणें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात. कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटोच आदले आमटें मुणगे विकोटायेचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, पूण आमटें नासलोलें मुणगे सादेपणाचें आनी स्वताचे उंडे घेवन परब संबरोवया. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. दोबाच्यान सर्वेस्पराक ही परब संबरोवया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं जुवांव पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सातालाच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून कालोक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेले फातर काडलोली देखून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो सीस आसले थंय धांवून वचून तिणें मोलें. सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नोकलो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या सिसा बराबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले पूण दुसरो सीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वोडो घालून ताणें जमनीर आसलोल्यो ओली देखल्यो पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घातलो तो रुमाल. ओली अशें न्हय पूण कुशीन कवरलोलो ताणें समाधीशीन पळयलो पावलो सीस भितर सरलो आनी ताणें देखून देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तकान पोरमोने तो मेल्लांतलो जिवंत जावंक आसा असलो म्हूण ते आजून नोकलो आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त पुनर्जिवन जाला. Our Lord is risen. चार इश्टां मदें घडलोली घडणी आनी हे चारूय इश्ट 4 friends, चारूय इश्ट वेगवेगळ्या धर्माचे ते आसले. पयलो हिंदू, दुसरो मुस्लीम, तिसरो बुद्धिस्ट आनी तिसरो क्रिस्तांव. आनी हे चारूय इश्ट एकाच कंपनीन ते काम करताले. आनी एका दिसा काम सोंपले उपरांत तांच्यांनी थारायलें एका हॉटेलांत वचूंक जेवण करूंक. जस्ट टू गो टू दी हॉटेल एंड टू हॅव अ बायट. आनी जेन्ना ते जेवण करतना हॉटेलान जेवण करतना ते भासाभास करूंक लागले. कोणाचो धर्म वदलो आनी सारको ह्या विशीं. हुज रिलीजन is true and truth. आनी हे हॉटेलांत आसलोले सगल्या लोकांनी तांची नदर पडली आनी ते धर्मा विशीं कितें उलयतले ते आयकूंक ते चिंतून ते रावताले. हे सगळे लोक ते रावताले आनी लोकांक पळोवन एकल्यान उलोवंक सुरू केलें. आनी पयलो हिंदू इश्ट आसलो ताणें मोलें, आमच्या धर्मांत आसा तितलेय देव आनी खंयच्याच धर्मांत ना. आमच्या धर्मांत आसा तितलेय देव आनी खंयच्याच धर्मांत ना. आनी खंयच्या देवाक तूं उलो मारल्यार ते आमकां पावता. हो हिंदू इश्ट म्हणूंक लागलो. उपरांत मुस्लिमान म्हणून लागलो आनी अशें म्हणलें, आमी जायते देवाक न्हय पूण एकाच देवाक आमी सोत मानता. आमी एकाच देवाक अल्लाक आमी सोत मानता आनी दुसरो देव आमकां ना. तोच आमचो खरो देव. आनी त्या उपरांत बुद्धिस्ट ताणें म्हणलें, आमी जायते देवाक न्हय पूण आमी बरें जिवीत जिवन सुटका अणभवूंक होच जावन आसा आमचो हावेस. होच जावन आसा आमचो गोल. बरें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक बरें करूंक, सुटका मेळूंक,
सुटका अणभवूंक जावन आसा आमचो हावेस. आनी शेवटाक क्रिस्तांव इश्ट कितें म्हणटलो काय हो सगलो लोक ताका रावतालो. पूण ताणें आपल्या धर्मा वरवीं हो विशीं कांयच म्हणूंक ना. आनी हो सगलो लोक अजाप जालो. पूण त्याच वेळार एक वेटर येवन जबाब दिलो. आमच्या धर्माच्या म्हत्वाचें म्हणल्यार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त पुनोंत जिवोवन जाला. Our Lord Jesus is risen. आनी खंयच्याच धर्माचो देव आपल्या लोकां पासत मरून जिवंत जावंक ना. आनी हेंच आयकून तो लोक त्या वेटराक साबाशकी दिली. प्रितीच्या इश्टांनो, आमच्या धर्माचें म्हत्वाचें म्हणल्यार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आयज पुनोन जिवंत जाला. Our Lord is risen. आनी जेजू पुनोंत जिवंत जावंक नासलो जाल्यार आयज घडयेक क्रिस्त धर्म आसचो नासलो. तो जेजूचे पुनोन जिवंतपण जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचे सुरवात. The resurrection is the beginning of Christianity. तर आयज जेजूचे पुनोन जिवंत आमकां कितें दाखोवन कोत्ता काय? पयले सुवातेर पुनोंत जिवंत जेजूक अणभवून पातकांचो फातर आमी कुशीन काडूंक फावो. पुनोन जिवंत जेजूक अणभवून पातकाचो फातर आमी कुशीन काडूंक फावो. आनी हो फातर म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तकांत देंवचा जेजूक सांगता फातराचो उंडो करून ताका देंवचा जेजूक ताळण्यान घालता. दुसरे सुवातेर एजिकल प्रवादी इस्रायल लोकांक तो म्हणटा, तुमच्या फातराचे कालीज काडून मांसाचे कालीज हांव तुमकां दितां. हो फातर आमचे पातकी जिवीत ते आमकां पुनर्जिवन जेजूक पळोवंक आनी अणभवूंक आमकां आटकोल कोत्ता. तर आयज आमी आमचें पातकी जिवीत पयस करुया आनी पुनर्जिवंत जेजूक पळोवंक आनी अणभवूंक आमी तयार जावया. दुसऱ्या सुवातेर पुनर्जिवंत जेजूक अणभवून भरवशांत आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक फावो. चारूय शुवर्तमान आमकां सांगता बायल्यो जेजूची कूड पळोवंक आयल्यो. The women went to the tomb to see Jesus. The women, not the disciples, not the men, the women. बायल्यो जेजूची कूड पळोवंक आयल्यो. भरवासो नासतना निराशीपणांत आनी दुखींत ती बायल्यो बुडलोल्यो. त्याच वेळार दोन देवदूत तांकां सांगता, हिंगा सोदिनाकात. जेजू, आमचो जेजू, तुमचो जेजू जिवंत जाला. हिंगा ताका सोदिनाका, पूण तुमी तुमच्या जिवितांत ताका सोदात. तशेंच जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत कोश्ट, दूख आनी त्रास येता तेन्ना आमी निराशी जावंक गरजेचें न्हय. पूण जेजूक पुनर्जिवन जेजूक आमी अणभवून ताचे लागीं मागूंक फावो. Let us live to rise and not to die. आनी शेकी पुनर्जिवन जेजूक अणभवून ताची गोवाय जावंक फावो. पुनर्जिवंत जाला म्हूण त्यो बायल्यो वचून दुसऱ्या शिसांक परगट्टा, दुसऱ्या शिसांक सांगता. जिवंत जेजूचो अणभव घेवन तोच अणभव त्यो बायल्यो आनी जेजूचे सीस दुसऱ्यांक दिता. तर आयज आमी पुनर्जिवन जेजूची गोवाय जावंक भरवशांत आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी आमच्या जिविताचे फातर, पातकाचे फातर आनी आमचो दुबाव आमी कुशीन काडून देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमी आमचो भावात उचारुया. सोत मानता देवा, सोत पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो, आंकवार मारयेत आयज जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें खूस सोंसलें, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मनांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोपविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतां जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पातकाच्या कालोखांतली भायर काडून जेजून आमकां नव्यान जिविताचो बोरवासो उदेसोर केलो. भावताची यात्रा चलतना एकामेकाच्या सांगाता फुडें वचून जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक ही मागणी आमी देवाक उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्म सायबांनी आनी पाद्रींनी आपले गौरलीक कार मनशां मदें पाळटना आनी जियेतना आपूण जिवन जेजूचे जिवे गोवाय म्हूण निराशी जालोल्या मनीसकुळांक ताणें बोरवाशाची ड्युटी पेटयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळ आनी गरजेक सांपडलेल्यांचो बोरवासो निसणटणांक न्हय पावोवंक पूण पोरजेक बऱ्याक पडटा तसले कायदे निर्माण करून पोरजेक खोरी आनी तोखता तसली खुशालकाय हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमी क्रिस्ती भावार्थांनी जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं नवें जिविताचें देणें फावो जाला म्हूण घेवंक आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो आमी आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जियोंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. पुनर्जीवन जेजूचे मिशनरी पाटलावदार आमी तर आमच्या गोराब्यांत, समुदायेंत, फिरगोचेंत, वावराच्या जाग्यार आनी समाजांत जेजूची आमी जिवाळ पळगोटणारा जावंक आनी निराशीपणांक सांपडलेल्यांक आमी एक बोरव्याशाची ड्युटी पेटोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. भोव मोगाल बापा, तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी खुसार मोन्नान आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं ताका आमचो सोनवंडार केलो. पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो आमी जियेतना आनी आटकोलींत आमी सांपडटना तेन्ना जिवन जेजूच्या बोलांत बोरवशाची पावलां मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C17, पेज नंबर 35, गोवा कोण्यो बारीक होलक्यो. गोवा कोण्यो बारीक होलक्यो उण्या
जिवा पोसोन मोच्या बाबा पयली वांगडा जेजू भितर जिवीत मोचे मिसार पेटून जाता मोच्या जिवा उडो पोसोन खोरे मोच्याक सोडूंक जिवीत सोडूंक खोशे बाबा जेजू सोवे वोगता तुका जिवीत मोचे मोच्याक सोडूंक जिवीत सोडूंक खोशे बाबा जेजू सोवे वोगता तुका जिवीत मोचे म्हज्या भाव आनी भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवाक बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी प्रसन्न घेवन वाडोवंक वेता. हे मनांत धरून पास्क परबेच्या संतोशांत बोलान काळजांनी ते आमी तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सवकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची कित्ती आनी वाखाणणी वत्या दोबाज्यांत आमी कोची कित्याक जेजू जालो आमची पातकांची बोली. तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मोरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचे सो दरबारार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड चे दिश्ट घाल आनी तुज्या खोशे पोणमोने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती, शेल्यांच्या जेवणाक आपयलांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D43, पेज नंबर 71, तुका आमची गरज. Kalkantos var fakar
सोशे सांदे तोशे आमी तुका आमची गरज जेजूस ओडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटांत वरवीं तुवें आमकां नवी केलाय. ही नवी जीण मोवालेन राख आनी सांबाळ आमी मागतां आनी जेजू बराबर मोहिमेवन पुनर्जीवनपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसूया. पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची परबीं. हॅपी इस्टर तुमकां सगळ्यांक. हॅपी इस्टर फादर. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जी आमकां मदत करतात तितल्यांकूय. पयले सुवातेर फादर जेसनाक ताणें हें मीस आमकां भेटयलां. देवाचें उतर ताणें आमकां पडगोटलां. ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव देल्फीम आनी अलेक्झांडर ते हांगसर बारी वावुरल्या. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो क्वायर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. स्टिशा आनी वांगडी दया आनी तांचे बरोबर वावुरतलीं तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे वॉलंटियर्स आमकां खूब मदत करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बरोबर दुसरीं वावुरतात तांकांय देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक आनी जी कोण आमच्या यूट्यूबाचेर मिसान वांटो घेतात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी परबीं ह्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक. मिसां हांगसर आयताराची 3 सकाळची 7-8 आमचे भाशेन आनी 9-15 इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर
आतां ह्या वर्सा मायाचे 6 तारखेर 483 वर्सां सायबाक बोत्तात गोंयांक आयिल्ल्याक 1542 ह्या वर्सा ते गोंयांत पावले आनी आतां इतलीं वर्सां जाल्लीं आसा. आतां पर्यंत इतलें देवस्पण चालू आसा कित्याक खरेपणी जेजू ताचें सवें वावुरलो आनी आजून वावरीत आसा. तर सोयेर ताच्या कपेलान 9 वरांचेर आमी पयले सुवातेर तिर्स घेतल्या. त्या उपरांत मागीर थोडो नियाळ पवित्र पुस्तकाचेर आनी मागीर मीस 10 वरांचेर. खूब लोक थिजर येता ताका लागून बेगीन आयिल्लीं बरी नाजाल्यार तुमकां जागो मेळो ना. आमी दुसरी बंदोबस्त करता आतां माटो घालूंक लागल्या कदेली घालता तर थंयसर खूब देवस्पण वाडलेलें आसा. ह्या दिसांनी डिवायन मर्सी नोवेना स्टार्ट आसात तर ती तुमी चालूच दवरात आनी फुडल्या आयतार दीस डिवायन मर्सी फेस्त आसा. तर सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया आनी घरा वयच्या आदीं तुमच्यान हे सायडींतल्यान एक केकीचो कुडको घेवन वचोंक जाता. थँक्यू. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांकाल आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जोय जोय सोरेस्पोरा. देवाचे व्हड उपकार जोय जोय सोरेस्पोरा. शेवटाक आमी गीत घेवया. K6 पेज नंबर 141 मोर्नांतलो जिवो जालो. मोर्नांतलो जिवो जालो जोय जोय जोय. फोर्णांतलो जेजू सोडलो जोय जोय जोय. मोर्नांतलो जिवो जालो जोय